नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरो बामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भारताच्या निर्णयान पाकिस्तानाक थरथरो आमीच कांयच करपाक शकना, पाकिस्तानाचो दावो. सिंधू जल समझोता रद्द केल्यार झुजाक आमंत्रण दिवपाचो आसतलो प्रकार पाकिस्तानाची भारताक शिटकावणी. भारत पाकिस्तान तणाव वाडटा. एलओसीचेर पाकिस्ताना वतीन गोळीबार चालू. पाकिस्तानी लश्कराकडल्यान शस्त्र संधीचे उल्लंघन करपाचे यत्न. भारतीय लश्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदीचे परिस्थितीचेर लक्ष. ताकार दावकोण वाठारात दूधसागर न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्ल्या तरणाट्याची कूड निमणे सापडली. कुडचड्याच्या उजो पालोवपी दळान कूड काडली भायर. म्हापशा काणका वाठारात सांज पिरायेच्या चलयेचो अपहरणाचो फसलो यत्न. चली घरा भायर खेळटाना अनवळख्या मनशान अपहरण करपाचो केल्लो यत्न. म्हापशा पुलिसेचो फुडलो तपास चालू. फॅक्टरींनी भायल्या कामगारांनी कब्जो केल्ल्यान गोंयच्या बायलांक मेळना काम. बशींनी बिगर गोंयकारांच्या गर्देक लागून गोंयच्या बायलांची जाता छळणूक. बायलांनी एकठांय येवन हाडचे बदल. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वुमन विंग्साचें आवाहन. कोंकणी वादाक नवें वळण. मराठी आड फेसबुकार पोस्ट घातिल्ल्यान लेखक प्रकाश नायका आड माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ. गुन्यांव नोंद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. भारतान पाकिस्तानाची नाकाबंदी करतना राजकीय स्ट्रायक केल्या उपरांत सनसणीत मार बशिल्ल्या पाकिस्तानान आमी कांयच करपाक शकना असो दावो केला. भारत सरकारान घेतला तशेंच निर्णय पाकिस्तानान जाहीर केले. सिंधू जल समझोता रद्द केलो जाल्यार हो झुजाक आमंत्रण दिवपाचो प्रकार आसतलो अशी शिटकावणी पाकिस्तानान दिल्या. भारतान निर्णय घेतल्या उपरांत पाकिस्तानाक थरथरो भरला. पहलगामात जे घडला तातूंत आमचो हात ना. भारतानूच कितें तें केलां. थंयचो लोक भारत सरकाराच्या निर्णयाचेर खोशी नाशिल्लो. ताका लागून हें सगळें घडलें असो दावो करीत पाकिस्तानान हात फाफुडपाचो यत्न केला. भारत सरकारान जशे निर्णय घेतले तशेंच आतां पाकिस्तानान निर्णय घेतल्यात. भारतीयांचो विजा रद्द. पाकिस्ताना भायर वचपाक 48 वरांची मुजत. इस्लामाबादांतल्या भारतीय अधिकाऱ्यांक देश सोडपाक 30 एप्रिल मेरेन मुजत. भारतीय विमान कंपनी खातीर पाकिस्तानाच्या हवाई वाठारात मनाय. भारताकडलो वेपार बंद. सिंधू वॉटर स्ट्रायक पाकिस्तानान न्हयकारली. वाघा शीम ताकतिकेन बंद. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारत पाकिस्तान तणाव फाटभुंयेर सध्या एलओसी म्हळ्यार नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्ताना वतीन गोळीबार चालू आसा. देवा कृपेन जिवीत हानी नोंद जालेली ना. मजगतीं पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतीय लश्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगरात पावले. ते उपरांत काश्मीर देंगणात तैनात आशिल्ल्या लश्कराच्या वरिश्ठ कमांडर्स तशेंच हेर सुरक्षा यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांक ते मेळ्ळे. तांच्यांनी सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचो आढावो घेतला. सध्या नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तानी लश्कराकडल्यान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करपाचे यत्न चालू आसात. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध करीत शुक्रारा ऑल गोवा मुस्लीम फोरमान शांतिकायेचें आंदोलन केलें. इतली कडक सुरक्षा आसतना लेगीत आतंकवादी भारतात येतात कशे असो प्रश्न ऑल गोवा मुस्लीम फोरमान केला. गृहमंत्री अमित शाह आनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हाणें ह्या विशयांत गांभीर्यान लक्ष घालपाची गरज आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. जे काश्मीरात जे सद्याक जाल्ले आसा ते निश्चित करपा खातीर, कारण हो एक आमचो जो पडोसी देश हा पाकिस्तान, हेची एक चाल की आमचे भितर आमच्या देशान जी युनिटी आसा हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव सीख ही युनिटी मोडपाचो प्रयत्न जो ह्या टेररिझम हे जो ऍक्ट जो जाल्लो आसा पहलगामात तातूंत आमकां कळून येता की भायलो देश पासून आमच्या देशाक मोडपाचो प्रयत्न करतात. पण हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की भारत देश जो आसा हो भारत देश मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव आनी सीख हे सगळे जाण आसा पूण भारत देश एकठांय आनी मजबूत आसा आनी केन्नाच मोडपाना. हांव भावपूर्वक श्रद्धांजली दिवपाक सोदता जे आमचे जे हांगा पहलगामान जे शहीद जाले तांकां हांव तांकां शहीद म्हणटालो. कारण जे बाबडे पर्यटक थंय गेल्ले ते एक एन्जॉय करताले थंय वचून आपल्या फॅमिली बरोबर. तांकां खबर पासून नाशिल्लें की हे येतले आनी तांकां येवन ते शूट करतले म्हणून. आयज
हांव देवा कडेन मागता की तांचे फॅमिलीक बी एक शक्ती दिवची की तांचे जो इतलो व्हडलो भार जो आयला की तांचो फॅमिलीचो मेंबर आयज गेल्लो आसा जे तेंच्यांनी केन्ना चिंतूकूच ना की अशें जातलें म्हणून. आनी तशेंच जशें आमच्या आझीम भायान सांगलें की आमची सेक्युरिटी हांव देशाचे प्रधानमंत्री कडेन मागता आनी आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग कडेन मागता की हांणी सेक्युरिटीचेर सारकी बरी एक दखल दिवपाक जाय. कारण हे टेररिस्ट आयले कशे भितर. काश्मीर म्हणटा तो टुरिझम प्लेस आनी हेतून जर आमी हांगा जर टेररिस्ट बिंदास जर कंट्रिब्यूट करून जर येवपाक शकता जाल्यार ते खंयच्याय बॉर्डरींतल्यान येवपाक शकता. हेजेर हांव विनंती करता प्रधानमंत्री कडेन की आमची सेक्युरिटी जी आसा ती तांचेर तांची चड लक्ष दिवचें. आज आम्ही हांगा जमल्यात आमचे गोवा मुस्लिम फोरम ह्या बॅनराच्या अंडर की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 22 तारखेक पहलगाम काश्मीर हांगा एक टेररिस्ट अटॅक जालो आनी एक दुःखद घटना घडली आमच्या देशभर कळ्ळें. सो त्या खातीर आमी एक पीस हांगा प्रोटेस्ट करपाक आमी आज जमल्या. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की जे पळय कोणाची पळय ती इनोसंट जे पळय ट्युरिस्ट थंय भोंवपाक गेल्ले की ट्युरिझम एरिया सगळी पहलगाम म्हणटा ती इनोसंट लोकांची पळय डेथ जाल्या तांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. आनी जो आमचो एक मुस्लीम भाव की त्या ट्युरिस्टांक वाचोवपाक तेणें तेजो जीव गेला तेजी डेथ जाल्या तेका तुज्या खातीर हांव दुआ करता आनी सगळ्यांक भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. आनी सांगपाक सोदता की हे टेररिस्ट पळय आसा हांकां हे टेररिस्ट म्हणटात तांकां कसलें रिलीजन म्हणटा तें लागना. ते पेशंट नांवाचे मुस्लीम पयलीं सद्याक हे एंटर कशें जाले इतली टायट सेक्युरिटी आमची आसता थंय मिलिटरी आसता हे असले विपन्स घेवन थंय आयले कशे. म्हापशा काणका वाठारांत अनवळख्या मनशान 6 वर्साच्या सान चलयेचें अपहरण करपाचो यत्न केलो. घरा भायर खेळटाना अनवळख्यान त्या सान चलयेक उखलून व्हरपाचो यत्न केल्लो. मात ह्या चलयेचो मोठ्यान रडपाचो आवाज आयिल्ल्यान चलयेचो बापूय तशेंच लोक एकठांय जाले आनी ताचो यत्न फसलो. उपरांत ताणें थंयच्यान पळ काडपाची यत्न केली मात देवादयेन ह्या सान चलयेक कसलीच दुखापत जावंक ना. म्हापशे पुलिसेचो फुडलो तपास चालू आसा. भुरगीं खेळपा आले फाटल्यान म्हाका स्टडी केलो आसतलो भुरगो कोण तरी म्हाका वळखनात न्हू तो म्हाका आतंकवादी आसतलो कोण तरी आरे ते वर्कान तेका कॅमेरा उचलून ताका हाडलो थंयसून हांगा बरें चेडूं व्हरपा लागलो ते बाब हांगा आसतात न्हू बिरेन एकटा भायरसून ताका कितें भुरगो खेळटा उबी रावलो तो चेडूं जें रडटा पळय तेन्ना ताका पळ ताका धरलो ताका हाडून गावलो तो तरी गावलो ताका समज चेडूं तरी घेतलो ताका धरता वचूना चेडूं काडलें घेतलो हातीन समज कितें केला मागीर पळून गेलो. मागीर कळ्ळें की चोर म्हणून. मागीर पुलिसाक फोन केलो लोक जमले हांगासर ताका सारको वचून हाडलो पण दिसता कॅमेरा तो धंदो करता हांगा बाबा फोन केल्लो तो गेला. चेडूं कितल्या वर्साचे 6 वर्सां खेळटाले व्हरपा चान्स पळय गाडी तरी कोण तुमी गाडी हाडलो तुमकां कळटा आनी हांगासून ताका हाडलो दिसता आनी घेवन खंय गेलो ताका व्हरपा हांगा दी हांगा हाडलो ताका तुका हाडलो थोडी हांगा बरें हाडलो. गाडी 2 व्हिलर आसली 4 व्हिलर आसली हेजें लक्ष दिना फक्त लोक लक्ष कोणाक दिला चेडूं लक्ष दिला बाबा सापडले चेडूं म्हणून. तो आतां चेडवाक घेवन पळोन गेला. चोर गेलो. गोंयच्या बशींनी बिगर गोंयकारांची चड गर्दी आसता आनी हाका लागून बशींतल्यान वचपी गोंयच्या बायलांक बरे त्रास जातात. तशेंच तांची छळणूकूय जाता अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वुमन विंग्साचें म्हणणें. गोंयच्या फॅक्टरींनी भायल्या कामगारांनी कब्जो केल्ल्यान गोंयच्या बायलांक फॅक्टरींनी काम मेळना. ताका लागून गोंयच्या बायलांनी एकठांय येवन बदल हाडचो अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आवाहन केलां. गोंयांत जर पळयत जाल्यार कितलेशे इश्यू बायलांचे आसा जे इश्यू जाय ते रितीन जे हँडल जावपाक जाय ना जाल्यार सॉल्व जावपाक जाय ते सॉल्व जाल्ले ना आनी ते सॉल्व जायना. आनी बीजेपी सरकार आसा हो सरकार हेजेर लक्ष घालिना. जे आमचे 51% वोटर्स आसा लेडीज आसा तेंचे जे एम्पॉवरमेंट जावपाक जाय जर आमी पळयत ते एम्पॉवरमेंट जाल्ले ना आनी हो सरकार मुद्दामूच ते एम्पॉवरमेंट करिना. रिजन सिंपल आसा जर ती बायलां कामाक लागली जर ते बायलां बिझनस करपाक लागली जाल्यार हेंच्या मिटिंगेक ती येवपाची ना. ती हेंचे मिटिंगेक खुर्च्यो भरपाक थंयसर येवपाची ना. हेंचे जे इव्हेंट्स दवरता फेस्टिवल्स दवरता थंय ती अटेंडन्स लावपाची ना. सो हेंकां गर्दी करपाक आमची गोंयची बायलां जाय. सो दॅट तुमचो जो आवाज आसा तो आमकां स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमचो बायलांचो आवाज आसा तो स्ट्रॉंग करपाक जाय आनी तुमचे जे जे इश्यूज आसा समस्या आसा ते आमकां आमच्या कडल्यान जाता तितले सॉल्व करपाक जाय नाल्यार सरकारा कडल्यान सॉल्व करून घेवपाक जाय. भुरग्यांक सयत बायलांक इवन कॉलेजी वयतले चेडवांक सयत बसपाक आमकां प्लेस ना.
तेमी एक लेडीज सीट पासून रिजर्व करून ते दोनाय आणि सीट्स आहाय जाल्या पासून तेजे मायग्रंट्स बसताय आणि मातशे ऊब म्हणल्या पासून ते आमकां अपमानाची उतरां उलयताय आणि वायट नदरेन ते आमकां चोयताय. एक पॅनिक बटन पासून तेंको ना आणि आहाय जाल्यार पासून ते तेगे सारखे बसीन वर्क जायना. सगळे आमगे बायलां कडेन इवन यूथ जी आमगे चेडवां जी कॉलेजी वयताय तेमी आमगे स्त्री क्रांतीन जॉईन जावपाक आणि जे आमकां विमेन्सा सगळी एक मूठ जावन आमी वावुरया आमचे गोंय सांबाळपाक. आमच्या उजगांवान न्हू कंपनी आसा, खूब कंपनी आसा, पण त्या कंपनीन आमकां कांयच फॅसिलिटी ना. आमकां बायलांक कितें आसा, आमच्या बायलां काम करपाक रेडी आसा, भायर सरपाक रेडी आसा, पण आमकां जॉब थंयसर मेळना. आमकां गेले की आमकां 6 म्हयने जातले अशें आमकां वाडयले हे करता. पण जे मायग्रंट्स आसा तेंचे रोखडेच 8 दिसांनी रोखडेच काम तेंचे जाता. सो ते आमच्या बायलांक न्हू आमी म्हणटा कितें कंपनीने आमकां आमच्या बायलांक हे करचें म्हणजे काम थंयसर आमच्या गोंयकारांक आसा पळय तेंकां पयली फॅसिलिटी दिवची, मागीर तेंकां हे करचें. आनी गांवांत आसून जर आमकां फोंडा सारकेल्या वेर्ना सारकेल्या वयचें पडलें जाल्यार आमी कितें करूं शकता. कुचेली म्हापशा तिळारीच्या कनालात बुडून तरणाट्याक मरण येवपाची घडणूक ताजी आसतनाच आता ताकार दावकोण वाठारात दूधसागर न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्ल्या वास्कोच्या अनिल बाळेगाळ ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याची कूड सापडली. शुक्रारा सकाळी कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळान ताची कूड भायर काडली. बेरेस्तारा सांजे दूधसागर न्हंयेत न्हावपाक गेल्ले कडेन तो न्हावपाक गेल्लो तेन्ना अनिल बेपत्ता जाल्लो. ताच्या उपरांत ताचो सोद वावर सुरू आशिल्लो. काल आमकां फायर स्टेशन फोंडा कंट्रोल रूमांतल्यान कॉल येयलो सादारण 18:55 म्हणजे 6:55 आमकां कॉल येयलो की एक सस्पेक्टेड पर्सन ड्रॉन जाला दावकोण किल्लपाल दाबाळ हांगा. आमी इमिडिएटली हांगसरल्यान टर्न आउट केलो आणि सादारण आमी 7 वरांचेर पावले, 7:20 सुमार पावले आमी सांचे. आणि तेजे नंतर आमी एक मिशन स्टार्ट केलें की थंय पुलीस टीमूय आशिल्ली, कुळेचे पुलीस स्टेशन जे कर्मचारी आशिल्ले थंय तेंच्या सहकार्यान आमी सर्च ऑपरेशन सुरू केलें. पूण एकदम काळोख आशिल्लो आणि उदकाचो थाव आमकां मेळनालो. तरी पूण आमी सादारण एक वर 1.5 वर सुमार आमी सर्च केलें, पूण आमकां ती बॉडी फावंड जाली ना. काल आमी गेले आणि 5:30 पावणे 6 सुमार पावले आणि आमी सर्च ऑपरेशन परत सुरू केलें. आणि आमी त्या बांदार वचून सकयल गरो मारून पळयलो. रेस्क्यू हुकान आमी सर्च ऑपरेशन सुरू केलें आणि आमी ज्या जाग्यार बुडलेलो तेजो आमी थाव घेतलो आणि त्या अनुशंगान आमी सोदलो. आमकां सादारण एक अर्द पावण वरान आमकां ती बॉडी सर्च जाली. ते 4 जाण येयल्ले पिकनीक करपाक येयल्ले. तो गुगल मॅपाचेर पिकनीक स्पॉट म्हणून घातिल्लो आसा आणि त्या अनुशंगान लोक थंय येता, भरपूर लोक येता अशें म्हणून हाची गांवगिरे वाठारांतल्या लोकांनी आमकां कळीत केलें. आणि त्या अनुशंगान ते काल येयल्ले 3 सुमार येयल्ले खंय ते आणि 3 पार्टनर आशिल्ले ते सांगताले. त्यांचे इन्फॉर्मेशना प्रमाण ते 3 येयले आणि सादारण ही घटना 5 सुमार तो थंय बशिल्ले कडेन तो चक्कर येवन पडलो काय कितें जालें आणि तो पडलो आणि तो ना जालो. आमी कुळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजे हद्दीत आसा, जे जाग्यार ताकार दावकोण हांगा काल सांजे वेळाचेर एक वास्कोच्यान एक गड आयलो आणि त्या गडान भितर अनिल वय आशिल्लो. ते न्हंयचेर न्हावपा खातीर हांगा आयिल्ले ताकार दावकोण आणि नाता सांजे वेळाचेर हो जो अनिल आसा तो उदकांतल्यान बेपत्ता जाल्लो, म्हळ्यार खंय तरी बुडलेलो. आणि जेन्ना काल तेजी शोधाशोध केली, रात जाली म्हणून तेंच्यांनी शोधाशोध थांबयल्यान आयज सकाळी जेन्ना परत शोधाशोध केले कुडचडे अग्निशामक दलाचे जवान आणि कुळे पुलीस, जेन्ना कुडचडे अग्निशामक दलाच्या जवानाक ती बॉडी उदकांत मेवळी आणि त्यांनी ती बॉडी वयर काडली. आणि ती बॉडी वयर काडटरी पोस्टमॉर्टम खातीर ती मडगांव कुळे पुलिसांनी धाडून दिल्ली आसा. हो अनिल आसलेलो तो पुलीस सेवेन कामां आशिल्लो अशें कुळे पुलिसांनी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. कोंकणी वादाक नवें वळण आयलां. जांकां मराठी जायत आनी खोशयेत महाराष्ट्रांत वचचें म्हणून प्रकाश नायकान फेसबुकाचेर पोस्ट घातिल्लो. ह्या पोस्टा आड केल्ल्या कागाळीचेर म्हाड्डोळ पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. गोंयांत सद्याक मराठी कोंकणीचो वाद परतून पेटला. आता ह्या वादाक नवें वळण आयलां. कोंकणी लेखक प्रकाश नायकान जांकां मराठी जायत आनी खोशयेन महाराष्ट्रांत वचचें अशा आशयाच्या फेसबुकार बरयल्ल्या पोस्टाचेर दोतोर मधू घोडकिरेकारान म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीचेर म्हाड्डोळ पुलिसांनी 2 भाशां मदीं तेड निर्माण केल्ल्याचे नोंद दवरून गुन्यांव नोंद केला. हे विशीं उलयतना प्रकाश नायक हांणी आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी. गोंयची राजभास कोंकणी.
कोंकणी आंदोलन जेन्ना सावन सुरू जालें तें ओपिनियन पोला पासून सुरू जालें खरें सांगपाचें म्हणजे. कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें नाशिल्लें, आमकां रावपाचें आशिल्लें गोंयांत. गोवा, दमण आनी दीव हो संघ प्रदेश आशिल्लो आनी ह्या संघ प्रदेशांतलो एक भाग गोवा हो महाराष्ट्रांत घालपाचो ठरयिल्लो. 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा ओपिनियन पोल वोटींग जालें आनी तातूंत आमचें गोंय वेगळें उरलें. कित्याक उरलें? कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें ना म्हणून. म्हणजे महाराष्ट्राची राजभास मराठी. तेन्ना आमकां जर मराठी कडेन वचपाचें ना जाल्यार आमकां गोंयांतूच रावपाचें हो तो निर्णय आशिल्लो. लोकांनी मतदान केलां, काय ना? आनी लोकांनी मतदान करतकच त्या उपरांत कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी 1975. त्या उपरांत 1987 राजभास 1985 ते 87 अशें राजभास आंदोलन जालें. आनी ह्या राजभास आंदोलन 555 दिसांचें तें आंदोलन. ह्या राजभास आंदोलना उपरांत आमची राजभास कोंकणी जाली. आनी दर एका देशांतल्या दर एका राज्याची एक वेगळी भास आसा. महाराष्ट्राची मराठी, कर्नाटकाची कन्नड, तामिळनाडूची तामिळ, तेलुगू, आंध्र प्रदेशाची अशी प्रत्येक राज्याची एक राजभास आसा. आता तेलंगणा सुद्धा वेगळें आसा. तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश वेगळें आसून एकूच राजभास आसा दोगांयची, तेलुगू. आमची तशें ना. आमची गोंया खातीर वेगळी राजभास आसा आनी महाराष्ट्रा खातीर वेगळी राजभास आसा. मराठी ही महाराष्ट्राची, गोंयची कोंकणी, असो तो सगळो एकूण आढावो ताजो. म्हणटकच जे लोक आयज मराठी मागता तांणी खंय वचचें पडलें? तांणी जरूर महाराष्ट्रांत वचचें पडलें. आनी म्हणून हांवें तो पोस्ट बरयलो की जांकां कोणाक मराठी जाय ताणें महाराष्ट्रांत वचचें. सादें सिंपल गणीत. हाजेर FIR जाता कितें जाता हो तांचो प्रश्न, तांणी करूं. कितें सो तुमचो उद्देश कितें आशिल्लो? आमचो उद्देश असो की इतली आमी राजभास आंदोलनां जालीं, सगळे इतले हांगासर वाद जाले आनी ह्या वादांतल्यान आमकां आतां कुशीन सरपाक जाय. हालीसराक अन्न वखद प्रशासनान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर आशिल्ल्या रेस्टॉरंट, हॉटेलां आनी हेर जिन्नस विकपी दुकानांनी धाड घालप सुरू केलां. बेरेस्तारा, बार्देस आनी पेडण्या मालांतल्या 3 आस्थापनांचेर धाड घातली. तशेंच एका रेस्टॉरंटाचो बनावटी परवानो सांपडिल्ल्यान रेस्टॉरंट बंद केलें आनी 30,000चो तांकां दंड दिलो. घरात कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी सांखळे बाजारांतले घर फोडले. सुमार 1 लाख रुपयाची रोख रक्कम फारयली. ह्या घडणुकीची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. सांखळे बाजारांतल्या एका कॉस्मेटीक दुकाना फाटल्यान आशिल्ल्या घराचे दार फोडून चोरांनी आलमारींतलो सुमार 1 लाख रुपयाचो रोख रक्कम चोरून व्हेलो. दुकान धनियान घरांतल्या एका आलमारींत 1 लाख रुपयाची रोख रक्कम दवरिल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. बिरेस्तारा घरात कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी चोरयेचो डाव साधलो. शुक्रारा सकाळी हो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुचेली म्हापशा तिळारीच्या कनालात बुडून शेटयेवाडो म्हापशेच्या ओमकार प्रभुदेसायाक मरण आयलें. इश्टा वांगडा कनालात न्हावपाक गेल्ले कडेन उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण म्हापशे दत्तप्रसाद कॉलनींतल्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा लागसरच्या तिळारी कनालात म्हापशेचो एक तरणाटो बुडलो म्हणून उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळी. उपरांत दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव घेवन सोदकार्य करून रोखडीच कूड उदकांतल्यान भायर काडली आनी फुडल्या तपासा खातीर ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिली. सादारण आमकां 1:55 कॉल आयले एक मनीस हांगा बुडला म्हणून.
कॅनलान उडी मारल्या म्हणून सांगले आमी तुरंत गाडी टर्नआउट गेली हांगा पळयता जाल्यार हांगा आमी ट्राय केली आमी गरे आमचे गरे आहा ते गरे घालून आमी ट्राय केली काडपाक ताका अर्दे वर सुमार आमी कोशिश केली आनी मागीर कॅमेरा मागयलो भितर दिसना डीप आहा तो कॅमेरा आमचो ऑन द वे आसा येवपाक भायर सरलेलो सो इन बिटवीन ट्राय करता एक फ्रेंड तेजोच फ्रेंड तेज्या फ्रेंडान तेका कोणा तरी एका फ्रेंडान तेज्या डायवर्स तेका आपयलो नांव तेचें युवराज वेल प्रोफेशनल ड्रायवर्स तेणें उडी मारली भितर आनी आमची कॅमेरा येवच्या पयलीं तेणें तो तेका डिटेन केलो सो नांव बेगीन कळालेलें तेचें नांव तेचें प्रभू देसाय म्हणलो कितें प्रभू देसाय ओमकार प्रभू देसाय खंयसर वाड्यावेलो तो भुरगो कितें आहा ते आमी PSI देसाय कडेन आमी हँडल केला सो इन्वेस्टिगेशन ते चालू तसो न्हांवपाक गेल्लो हांगा ती कितें आयडिया ना तेजो फ्रेंड्स कडेन आमी कितें उलयलें तो म्हणटालो उडी मारली कपडे बी काडून उडी मारली अपसी तो मग न्हांवपाकूच येयला आसतलो गाडी बी तेजी हांगरच आसली सो फुडलें कितें इन्वेस्टिगेशन आहा ते पुलीस आनी आसा सध्या कुचेले जो तिळारी कॅनल आसा थंयसर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे सद्यात अशी एक खबर कळ्ळ्या की म्हापशेचोच एक यूथ ह्या कॅनलाचेर न्हांवपा खातीर आयिल्लो अशी खबर कळटा जेन्ना त्या युथान हांगासर न्हांवपा खातीर जेन्ना त्या उदकान उडी मारली तेन्ना खंय तरी तो ड्रावन जालो अशी खबर कळ्ळ्या तेका शेजाऱ्याक जे काही यूथ बसलेले आसले तेंच्यांनी हें दृश्य पळयलें तो ड्रावन जाता आसतना तेणी म्हापशेच्या पुलिसांक जे आसा त्या युथांनी कॉल केलो थेट म्हापशेचे पुलीस आसा त्या हांगासर घटनास्थळी पावले म्हापशेच्या पुलिसांनी म्हापशेच्या फायरीक कॉल केलो जेन्ना तो ड्रावन जालो तेन्ना म्हापशेची फायर जी आसा ती घटनास्थळी पावना फुडें तेंच्यांनी त्या युथाची हांगासर कॅनलांत शोधाशोध केली ही खबर म्हापशेच्या तेज्या फ्रेंडांक खबर कळ्ळी तेन्ना अशें कळून येयलें की जो ड्रावन जाल्लो भुरगो आसा ताचें नांव आसा ओमकार प्रभू देसाय आनी हो 26 ते 27 वर्साचो भुरगो रावपी शेटयेवाडो हांगासरलो आनी अशें कळून येता की तो हांगासर न्हांवपा खातीर आयिल्लो गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्मिता हालींच अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्ल्या आसोळणा आनी चिंचणी हांगाच्या सुमार 30 तरणाट्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची भेट घेतली अवैधरित्या अमेरिकेत धाडिल्ल्या एजंटा विरोधात कारवाय करची आनी एजंटान घेतिल्ले पयशे परत करचे अशी मागणी फटावलेल्या तरणाट्यांनी केला हाचेर बेगोबाक कारवाय करपाचें आश्वासन दामू नायकान तरणाट्यांक दिलें 29-30 भुरगे ह्युमन ट्राफिकिंगाचे शिकार जाले आनी ते डिपोर्ट केल्यात अर्दे आनी ज्या तरेन तांकां हांगासरल्यान वतना जे कमिटमेंट दिले ते कमिटमेंट फुलफील जालें ना आनी तांचे पयशे तांकां परते मेळना आनी ते रॉंग मार्गांतल्यान तांकां धाडल्या अशें तांचें तें सगळें म्हणणें आसा तांचें सगळें आयकून घेतलें कारण हो येता होम डिपार्टमेंट आनी बाकीच्या म्हणजे तो क्रायम आसतात आनी कितें तें सगळें तातूंतल्यान पळोवपाक लागून म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन भेट घालून ताचो फुडलो प्रश्न कितें आसता तो सगळो सुटाव करपाचो कितें पळय मजबूर येयल्ले तेंका कोणाक हेल्प कोना म्हूण ते मजबूर येयले म्हाका मातसो जस्टीस दी म्हूण कित्याक हे बाबे आतां ते चोवीसांक कितें अमेरिका गेल्ले ते एजंटान धाडले तेंकां सो आतां तुमी चोयला आसतले पळय टीव्हीचे बी तेंका बेडी घालून प्लेनान घालून धाडले हे रानां रावल्ले भुरगे हेंका रानां व्हरून दवरले आतां तो एजंट आहा हे कितें म्हणटा आमकां वत पूण पयशे दियाय न्हू कितें पूण आमकां जस्टीस आमकां पयशे दियाय न्हू ते आतां एकूय पयशे दिवपाक कोण पयले तेंका धमकी दिता आपण बायल PI म्हणटा आपण मेवणी आदवघात म्हणटा तुमचे केस घेता आनी एकल्याची टीम केस घायली ते एक्स MLA भयणीचे चेड्याचेर हांव कितें म्हणटा केसो दादा केसो काम तूं त्या भुरग्यांक धाडटा होणा थिंगा आनी वयल्यान तूं तेका हें कोता दाद्यार कोता केसो मॅसेज धाडटा आनी कितें आतां हांव कितें हें तो भुरग्याक कितें जालें हें आतां आमगे एकलो नायर काड आसलो भुरगो तो आपूण सुसायड करता म्हणून हांव तेका रीड हार करूं जाय म्हणून हांव गरीब तो भुरगो आतां हें कोणाक कितें जालें जाल्यार हो रिस्पॉन्सिबल हें धरपा जाय पुलिसेन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत हुंवार आनी हेर आपतकालीन संकश्टा वेळार मजतकार्य कशें करचें हाचें प्रात्यक्षीक दाखोवपी मॉक ड्रील शुक्रारा घडोवन हाडिल्ले हे मॉक ड्रील यशस्वी जाल्ल्याची म्हायती संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिली
दीस स्मॉग एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वायटल बिकॉज पिळगांव अशी हिस्ट्री आहा की हांगा फ्लड जाताच तेन्ना आमचे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कशें आसपाक जाय, ऑन ग्राउंड आमचे टीम कशी एक्टीव आसपाक जाय आनी कशी लोकल लोकांक घेवन तेंचो हेल्प घेवन गायडन्स घेवन कशें लोकांक रेस्क्यू करून सेफ जाग्यार व्हरपाचें हें काम आमचें कळ्ळें न्हू. त्या खातीर हो मॉक ड्रील आयज ऑर्गनायज केल्लो NDMA इन असोसिएशन विथ स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट. आनी जशी आमकां इनपुट्स मेळटा फ्रॉम ऑल द लोकल पीपल अँड ऑल द लायन डिपार्टमेंट हो ड्रील आमचो खूब सक्सेसफूल जाला. खुबशे आमचे पॉयंट्स आमकां आयज कळ्ळे की कितें आमची स्ट्रेंथ आहा, कितें आमची विकनस आहा आनी कशें कितें इन रियल टायम सिच्युएशन रेस्क्यू करप लोकांक ते. सो हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमची फायर टीम, पुलीस टीम, हेल्थ टीम आनी बाकी सगळे लायन डिपार्टमेंट जे हांगार आसा सगळ्यांनी आपलो डेमॉन्स्ट्रेशन बरे भशेन केला. आनी होपफुली जेन्ना रियल टायम सिच्युएशन अरायज जातली तेन्ना हेज्यान बरें आमी हितून कितें मिस्टेकी जाल्या ते शिकून हेज्यान बरें आमी आउटपूट दिवन डिझास्टराक टॅकल करतले. एव्हरी इयर बुट्टेचो प्रॉब्लेम जाता. खुबश्या लोकांक हांगाच्यान शिफ्ट करून शाळेन दवरचे पडटा, दुसऱ्या जाग्यांचेर दवरचे पडटा. सो अशें जेन्ना खरें जाता तेन्ना गांवच्या लोकांनी तशेंच पंचायत बॉडी तशेंच हांगासर इतर गांवांत लोक आसा तेंच्यांनी कशें मदत करपाची आनी कशें प्रिकॉशन घेवपाचें ताका लागून हें मॉक ड्रील आसलें. तातूंत 3 डेमॉन्स्ट्रेशनां जालीं. जी कोण वयर घरार शिरकता सकयल येवंक मेळना तांकां कशें रेस्क्यू करतले, उदकान कोण बुडटा तांकां कशें रेस्क्यू करतले, गायेंक गोरवांक कशें रेस्क्यू करतले हे सगळे डेमॉन्स्ट्रेशन जाले. तातूंत लोकांनी खूब पळयलें की स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं फाल्यां जर आमकां मदत करूंक येवचें पडल्यार उदका कडसून स्ट्रेचरार एम्ब्युलन्सान घालपाक सुद्दां प्रत्येक मनशाची गरज आसता एकामेकाक सपोर्ट करपाक. सो ताका लागून हे मॉक ड्रील जाले आनी आमकांय मातसो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की फ्युचरान आमी कशी तयारी करपाची, कोणाक इन्फॉर्म करपाचें. सो आयज एज पर नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमचे थ्रू आउट गोवा वेगवेगळ्या लोकेशनाचेर सायक्लोन सिनारिओ सिम्युलेट केला. सो सायक्लोन सिनारिओ प्रोन आमची एरिया अशें आमकां IMD अलर्ट आयलो अराउंड 8:45 AM ही आमकां सायक्लोन भेटला आनी सायक्लोन बेस्ड आमचे 2 लोकेशन्स पोंडा ज्युरिस्डिक्शनान ओल्डी खांडेपार आनी एक आमी प्रेझेंटली आसा ते चौगुले शिपयार्ड. चौगुले शिपयार्ड आमी सायक्लोन कोलॅप्स ऑफ स्ट्रक्चर सिम्युलेट केला की एक तेंचो बे एरिया शेड आसा कोलॅप्स जाला आनी थंय ट्रॅप वर्कर्स आशिल्ले. सो विदीन 10 to 15 minutes आमचे सगळे लायन डिपार्टमेंट्स फ्रॉम PSC शिरोडा तांकां मोबिलायज जाले. फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेस, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक पुलीस तशेंच PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळे रिस्पॉन्डर्स आमचे आणि फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेस सर्च अँड रेस्क्यू ऑपरेशन केलं. तेतून आमकां अराउंड 20 पर्सन्स एज ट्रॅप्ड पर्सन्स मेळ्ळे आनी तेतून 6 सिरियसली इंजर्ड. सो PSC लोटलीच्यान आमची मेडिकल टीम आशिल्ली तेमी ट्रायएज केले आनी जे बियॉन्ड तेंचे ट्रिटमेंट आशिल्ले ते SDH पोंडा रिपोर्ट 2 सिरियस पेशंट आनी 1 कॅज्युअलिटी सिम्युलेट, 1 डिसीज पर्सन. सो फ्रॉम दी कोलॅप्स्ड एरिया पयले सर्च अँड रेस्क्यू जाले, मागीर ट्रायएज जाले मेडिकल टीम आनी तेमी SDHाक रेफर केले. त्याच्यानंतर PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान डॅमेज असेसमेंट केला की कसले डॅमेजेस जाला आणि कितें एक्शन घेतली. सो तशें आमी सिनारिओ सिलेक्ट केला आणि एक कॉम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट करून आमी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हणजे कलेक्टर. मैं नेवी से हूँ. हमारे पास आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आया कि एक इंसिडेंट हुआ है समुद्र में, एक टूरिस्ट बोट कैपेसिटी हो गया और अभी हमने आपकी फायर टीम के साथ ऑपरेशन किया है. 3 लोगों को हमने नेवी ने रेस्क्यू किया है और 3-4 लोगों को फायर टीम ने रेस्क्यू किया है, लेके आ गए. उसमें एक आदमी अनकॉन्शियस था एक्सरसाइज के लिए, उनको हमने सक्सेसफुली डाइविंग की दवा लेके उनको CPR दिया. उनको थोड़ा होता है, उनको मेडिकल देख तो समुद्र का पानी होता है थोड़ा ज्यादा, उसकी वेव्स होती है और प्लस उसको रफ सी में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. तो हमारा हेलो था, हेलो की मदद से इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ लोकेशन होते तो हमने उनको ढूंढा है और लेके आए. 2 जर्मनी में 2 टीम के अंदर आए हैं और हमने टीम डिवाइड करके रेस्क्यू टीम बनाई, डाइविंग टीम बनाई. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र
क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.